जमनीच्या धनी आणि बिल्डर हांचे मदल्या वादाक लागून फ्लॅट नावार आशिल्ल्या हजारांनी फ्लॅट धारकांक फ्लॅट नावार करप शक्य जावपा खातीर सरकारान म्हजो फ्लॅट येवजण सुरू केल्या। मंत्रिमंडळान हे येवजणेक मान्यताय दिल्या। सहकार कायदो तशेंच स्टॅम्प ड्युटी कायद्यात दुरुस्ती करपी अध्यादेशांक मान्यताय दिवन सरकारान हे येवजणेक मान्यताय दिल्या। हजारांनी फ्लॅट धारकांक हे येवजणेचो लाव जातलो अशी आस्त मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायल्या। म्हजो फ्लॅट हो ही स्कीम आज लॉन्च करता आणि म्हजो फ्लॅट ही स्कीम लॉन्च करता आसतना वीच इज रिलेटेड टू द 3 डिपार्टमेंट। एक इज एन कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट, सेकंड रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट अँड थर्ड इज द लॉ डिपार्टमेंट। ही 3 डिपार्टमेंटां मेळून आमी सुटसुटीत रित्या लोकांक ज्यो हावजिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आसात किंवा ज्या बिल्डरांनी बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्ट केल्या लोकांक फ्लॅट एग्रीमेंट बेसिसाचेर दिल्या आणि गेली 30 वर्सां 40 वर्सां ते आतां डेलिबरेटेड कंडिशनान आयल्या, तांकां रिडेव्हलपमेंट ते फ्लॅट करपाक मेळना। वेरियस इश्यूज, एक तर त्यांचो लँड ओनर जो आहा तेणी क्लियर टायटल करूंक नासले, दुसरें एकदां डेव्हलपरूच आत्तां अस्तित्वात ना, खंय तरी सोडून गेलो, हाज्या खातीरूय बी तांकां सगळ्या जाणांक प्रॉब्लेम येत आसा। म्हणजे डेव्हलपर आनी लँड ओनर हाज्या मदलो डिस्प्यूट सुद्दां तांकां परत आपली बिल्डींग रिनोवेट करपाक मेळना। म्हणून सरकारान ह्या 3 डिपार्टमेंटाच्या कंबायन मेळून म्हजो फ्लॅट ही स्कीम आज कॅबिनेटात पास केली आणि प्रत्येकाक आपलो जो फ्लॅट आसा हो आपल्या नावार जावचो आणि आपल्याक जर रिडेव्हलपमेंट करपाक जाय आसत जाल्यार ती जमीन ताच्या सोसायटीच्या नावार जावची आणि ताका लागून 3 कडेन तांकां फायदो मेळटलो। एक म्हणजे कोऑपरेटिव्ह सोसायटींतल्यान जेंच्यांनी हावजिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटी करूंक ना तेंच्यांनी आपली हावजिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटी करची आणि ज्या हावजिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटी कडेन लँड जर ताच्या ओनराच्या नावार ना जाल्यार लँड ओनराच्या जाग्यार गव्हर्मेंट कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर वील स्टेप इन, ही वील सायन बिहाफ ऑफ द लँड ओनर आणि ती लँड ही त्या हावजिंग कोऑपरेटिव्हच्या सोसायटीच्या नावार जातली। इन केस इफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द लँड ओनर आणि डेव्हलपर आसत जाल्यार तो डिस्प्यूट हो तेंच्यांनी वेगळ्या पद्दतीन दिवन आपलो रिजॉल्व करचो कोऑपरेटिव्ह आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन। बट तो जेंच्यांनी फ्लॅट घेतल्या हे लोक सफरड जावचे न्ही हाज्या खातीर करतले आणि ही रजिस्ट्रेशन फीज सुद्दां तांकां वन टायम रजिस्ट्रेशन फीज इन अ सोसायटी इज 1000 ओनली, 10,000 इन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इट इज 10,000, इन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इट इज 10,000 तांकां वन टायम फीज उरतली, तांकां वेगळे आनीक पयशे भरपाची गरज ना।